नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. गोयचे मायनिंग केशीचेर मंगळारा सावन सेगीत 3 दीस सुप्रीम कोर्टाच्या ग्रीन खंडपीठा मुखार सुनावणी. सगळे पावले दिल्ली. तज्ञ म्हणतात गोंयाक थाकाय मेळपाची शक्यताय. पर्रीकार सरकाराचेर काँग्रेसीचे आरोपपत्र. विधिमंडळ गटान काढलो प्रादेशीक आराखडो. कोयरा विला कसिनोचो प्रश्न. कायदो सुव्यवस्थेचो प्रश्न वयर. सनबर्न गोंयच्यान भायर व्हरूंक वावुरतात विदेशी लॉबी. सरकाराचो हायकोर्टांत दावो. दिलीपाक घेनासतना मुख्यमंत्र्यान केली सुवातेची पळोवणी. पर्यटन मंत्र्याचो विरोध चालूच. कांद्याचो प्रेस आयकून गिरायकांची पसरकारांक फाट. 70 किल. बाजारांतल्या भाज्यांक गिरायक. मात कांद्याक हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर लायनींग. पर्रीकार सरकार लोकप्रिय जावपाच्या नादांत अर्थव्यवस्थेची लायतलो वाट. सध्या जाय अर्थीक शिस्त. येवजण्यो परवडपाच्यो न्ही. दीपक केसरकराची टिका. आणि गोंय विधानसभेन खासा दर्जा खातीर मानून घेतिल्ले विधेयकाची मांडणी सारकी ना. राज्यसभेतल्या खासगी विधेयकाक भाजपान तेंको दिलो ना. शांताराम नायक फुर्योज. खबरो विस्तारान. केंद्र सरकाराच्या चालू खात्यांतले तुटीक लागून गोंयांतल्या मायनिंगाक जीवदान मेळूं येता अशें कायदो जाणकारांक दिसता. पर्यावरण बेकायदेशीरपण आनी हेर गजाली फाटीं पडूं येतात अशेंय ते म्हणटात. मंगळारा सावन सुप्रीम कोर्टांत गोंयच्या मायनिंग केशीचेर सलग 3 दीस सुनावणी जातली. ते खातीर सगळे वादी प्रतिवादी दिल्ली पावल्यात. गोयच्या मायनिंग प्रश्नाचेर मंगळारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी जातली. न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंग निजर आणि न्यायमूर्ती फकीर महम्मद इब्राहिम खलिफुल्ला हांच्या ग्रीन खंडपीठा मुखार ही सुनावणी जातली. गोंयांतले मायनिंग परत सुरू जावचे म्हण गोंय आणि केंद्र सरकार यत्न करता. गोयचे कायदो जाणकार अदोगाद क्लिओपात कुतिनोकय अशेंच दिसता. I believe there is lot of hope due to the current account deficit of the country. The falling rupee has contributed to that hope in a big way. According to me, the Central Commerce Ministry, Central Industry Ministry, the Central Finance Ministry shall play a crucial role in the matter. I believe that the central government shall make a number of concessions in the matter so that iron ore mining starts in the state of Goa. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान प्रतीक परब. पर्रीकार सरकाराचेर काँग्रेसीन आरोपपत्र काढलां. कसिनोनी वचपाक गोंयकारांक बंदी घालपी कायदो हाडप सरकाराक जमना. काँग्रेसीन कसिनो हाडले. सध्या पर्रीकाराचें राज्य चल्लां. ताणें कसिनोचेर निर्णय घेवचो असो थाराव काँग्रेस विधिमंडळ गटान सोमारा घेतलो. प्रादेशीक आराखड्याचो विशय सरकारान कुसयला. कायदो सुवेवस्था हाताभायर गेल्या. कोयरा विल्याच्या प्रकल्पाचोय प्रश्न आसा तस्सो आसा म्हूण काँग्रेसीन आरोपपत्र दवरलां. Now, it's a long time that regional plans should have been published, and you see a lot of illegal constructions are coming. People are going haywire, building, and that's giving rise to corruption. Second thing is law and order. But there, this time, the law and order is the house breaking, thefts, chain snatching. We have to activate the law. And garbage is another problem, which is hurting us all because we are a touristic state. We want to highlight the problems of Goa, and that government should catch. We discussed that we only brought in the casino, at least the first casino, or not the first, but at least the 2 casinos were given by us. But we had a simple argument saying that he even cancelled our jobs which were given. So where is the question of we bringing in? The question of he decides. He's at present the chief minister. It's he who has to decide whether to have it or not, casinos. The chief minister, in fact, said that he would disallow Goans, or rather he would bring in a bill to disallow Goans from gambling in the casinos. At least to some extent, that even a particular age
up to 21. But nothing has been done. This present government, and the social fabric is been threatened by Goans gambling there. And we call upon the government. We have resolved that the government take appropriate steps to see that introspect and see what the people exactly want. कांद्याचो प्रेस ऐकून गिरायकां सध्या काचाबूल जातात. कांदो तेकला किलाक 70 हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर तातले तातूंत 15-20 रुपया उणे. चवथी उपरांत अकस्मात 10 रुपयांनी वाडलो. आयतारा एकूण 60 रुपया आशिल्लो तो देऊन सोमारा 53 पावलो. लोक बाजारांतल्यान भाज्यो घेतात, मात कांद्याक हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर लायनी. स्नेहा सबनीसाचो रिपोर्ट. सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है. एका तेंपार 30 ते 40 रुपयान मेळपी कांदो आतां सध्या सगळ्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां काडूंक लागला. आयज आमी या पणजे बाजारान आनी पळोवया कांद्याची रेट सध्या कितली आसा ती. कांद्याची रेट कितली आसा? 65 रुपीज किलो. 65 रुपीज किलो. आतां पावस पडटा म्हणून सगळे म्हारग जाल्ले. गिरायक कशें कितें आसा? गिरायक इतले चड ना. 2 किलो घेता ते 1 किलो घेता, 1 किलो घेता ते अर्द किलो घेता. कांद्याची सध्या 65 to 70 आसा. कांयच अनएक्सपेक्टेड. नवो माल कुसलो म्हणटात ते सगळे थंयसर. आनी चवथीक लागून मातशें इफेक्ट जातलो. आतां पळोवपा जाय कितें जाता तें नॅक्स्ट मार्केट. ना कांय ना. 30%. हय कांयच ना. विचारता आनी वयतात. खपता इतले खपना पयलीं भशेन. कित्याक म्हणून आतां होलसेल घातला न्हू गव्हर्मेंटाच्या शॉपार चालू आतां तेका लागून. कांदो आतां रेट एकदम 10 रुपयांनी वाडल्या. तुमकां परवडटा तें? परवडटा म्हणजे आमकां हॉटेलाक लागून घेवचोच पडटा न्हू. नाल्यार हॉटेल बंद करतले. 10 रुपया वाडला म्हणून कितें बंद करतले आमी? ना न्ही. पणजे बाजारान आमी भोंवन पयले तेन्ना कांद्याची रेट 60, 65 वा 70 आसा. आतां आमी ह्या हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर आनी पळोवया थंय कितली रेट आसा ती. आमी आसा पणजे बाजारान हॉर्टिकल्चराच्या शॉपान. हांगा पळयात कितली गर्दी पडल्या ती. बाजारान पळयत जाल्यार कोणूच दिसनासलो कांदे घेवपाक. हांगा गर्दी पडल्या कित्याक हांगा 53 रुपयान कांदो मेळटा. ऑलमोस्ट 15 ते 20 रुपयाचो फरक आसा कांद्या बाजारांतल्या रेटीन आनी हॉर्टिकल्चराच्या रेटीन. सध्या हॉर्टिकल्चरान 53 आहा आयज. काल कितली आसली? काल 59 आहली. आयज मातशी रेट डिपेंड अपॉन बेलगाम रेट. थंयच्यान जशी आमकां रेट मेळटा तशी आमी हांगा हे करता. ती वाडले म्हणून लोक मातसो बेजार जाल्लो. आयज मातसो खुशी आसतलो कित्याक 100 रुपया देंवले न्हू. बाजारान तुमी घेतात त्या हॉर्टिकल्चराच्या गाडीचेर? हॉर्टिकल्चर कित्याक म्हणून? ते मातशें सवाय आहा आनी बरें क्वॉलिटी बी बरी आहा. वायट क्वॉलिटी बरी आहा. 60-70 आहाली. आनी हिंगा सदांच एवरेज 50 रुपीज आहाली सदांच. इन्फ्लेशन पळयत जाल्यार जुलय म्हयन्या परस ऑगस्टान इन्फ्लेशन वाडला. कांद्या वांगडा हेर भाज्यांचोय दर वाडत आसा. पूण सध्या आतां कांद्याचो दर 10 ते 15 रुपयान वाडला. तातल्या तातूंत हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर लोकांक सवाय दरान कांदो मेळटा. कितेंय जावं लोकांक कांदो घेवचोच पडटा. लोकां मुखार पर्याय ना. देवेंद्र गांवकारा वांगडा हांव स्नेहा सबनीस, प्रुडंट मिडिया खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.